जे जाय ते करूंक पडटा. पण तुमकां हे सगळे वयल्यान येयला म्हणटा म्हणजे लोकल लिडरशिपीक ते मान्य नाशिल्लें अशें दिसता तुमकां. चोय जरी तरी लोकल सगळ्यांकू मान्य आसलें जाल्यार जीत आनी तेशको कित्याक उलयतालो तोय तेंगलो न्हू, तोय तेंचे बराबर आहा. सो तेजेरूय फिलींग येता न्हू, ताणें उलयलें म्हणून तेंचे मत उलयलें म्हणून जालें. सो हेजेर तें फिलींग येता. आनी दुसरें लोकल लिडर आपल्यागेली जमीन आपल्यागेलें शेत कित्याक करतलो. थोडे जाण आसतले तेंचे मदें ते पूण हेर ओवरऑल तुज्यान उरपा जायना न्हू. सगळ्यांनी शेतां जमनी फायल घायलो आसपा नाय तिका. सो whoever has put, yes, they have that tendency, but हेरान कांय घायलो ना. सो ते BJP जे आहाय, you cannot say that all of them want to sell the land and all of them want to do, but definitely they are under pressure because तेंगे जो हाय कमांड आहा तेच करूंक दिता. नाजाल्यार तेंच्यान कित्याक करूं जायनासलें. आतां 4 दीस जाले हिंग उपास आहा. 4 दीस जाले एक पुलिसेक एक कॉन्स्टेबलाक कांयच एक्शन घेयना. 4 दीस जाले हिंग अजून कांयच कोण डिस्कशनां येवना. आनी आज जेन्ना डिस्कशनां येताय तेन्ना उलोवप जाता की ना एश कोतले तेश कोतले पॉझिटीव आमी आहाय. इट इज नॉट क्लियर आन्सर न्हू. होल वर्किंग डे गेलो, काल होल वर्किंग डे गेलो, आज एक वर्किंग डे गेलो. यू कॅनॉट इन्वेस्टिगेट, आज वचून इन्वेस्टिगेट करपा जाय. सो समवेर खंय काय दिसता आमकांय भरपूर त्रास जाता. आमगे गांवांनी आमगे पुलीस स्टेशन अशें जाता, भरपूर त्रास जाता. सो एवरी टायम इज द सेम स्टोरी. आमी परत परत आमी झगडपाचें. जेन्ना कोण मिस्टेक करता ती मिस्टेक करेक्ट जावपा जाय. जरी तर एक पुलीस मिस्टेक करता, मिसहँडल करता, आपल्यागे ड्युटी सारको पाडना, यू हॅव टू करेक्ट हिम. तो कोणी जावं गोंयकार देखून जावं तो पुलीस, बट यू हॅव टू करेक्ट हिम. तो प्रोसिजर दिलो ताका लागून दिलो. सो दीस इज नॉट डन. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन द प्रपोजल हियर. वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. वी आर नॉट रेडी फॉर दिस and we want 39A to be scrapped. How it is to be scrapped has already been spoken, and this agitation is going to only go greater and greater. गोंयकारांको उल माता गेट रेडी जावाय आणि रेडी जावन घोट रावाय काकी हिंग येवन म्हाका सदां मुखार व्हडल्यान आनी म्हाका सदां हे सरकारा दाखोवचें पडटलें की मुखार आमच्यान कितें करपाक जाय. गिरीश क्वेश्चन इनफ इज इनफ म्हणून आंदोलन बिल्ड जालें ह्याच मुद्दे चड आसले तितून तेंच्यांनी एक बील तयार केलें. त्या बिलान ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी जे डिमांड करता त्यो सेटल जाता. तें बील म्हाका दिसता तेंच्यांनी तुमचे पर्यंत पावयलें म्हणजे ते सगळ्याच आमदारांक मेळ्ळें. त्या बिलाचेर तुमचो तो बिल म्हाकाय तेमी पावती केल्लो थ्रू आवर ऑफिस. दे हॅव सेंड मी द बिल. आय हॅव ऑल्सो ऑलरेडी अपलोडेड द बिल एंड आय हॅव ऑल्सो सेंड एन ईमेल. हे हांवें 2 दीस पयलें केल्लें. सो इन द वीकेंड आय हॅड डन दॅट. So the bill has already been submitted for the first sitting, and this bill has been submitted with all these. Yopa already submitted केले. I maksada on Saturday I had submitted. Today is Tuesday, so on Saturday I had submitted these bills. कित्याक बेगीन कित्याक submit केले? कित्याक आमी हिंग येता न्ही. We are all busy over here. It becomes very difficult to coordinate and check everything. So we had put it on the weekend only, and we had made sure that the bills are already submitted. So the message is, Justice Ferdinand bill आमी accept केले. आमी घातले. आमी तेच भाशेन एक्सपेक्ट करता की ताणी येवपा जाय. आज 4 दीस जाले तोय येयलो ना. आमी ते पर्सनली उलो मारलो तेणें येवचें हांव नको कित्याक येना तो. बट ही शूड कम ओवर हियर. ही शूड विजीट. आय एम नॉट शुअर वेदर ही इज नॉट वेल और वॉट, बट सिन्स वी डोंट नो अबाउट हिम आय हॅड ऑल्सो सेंड हिम अ WhatsApp मेसेज. सो वी रिक्वेस्टिंग ही शूड कम. ही शूड ऑल्सो रिस्पॉन्स येयलो ना दिसता म्हाका. आय डीड नॉट सी एनी रिप्लाय. सो आय डोंट नो वेदर ही इज नॉट वेल, बट definitely if he is well, he is hearing me out and he should come. He should intensify this movement and he should join hands because we are putting his bill. I'm already bill घातलेले. म्हणजे जे भाशेन सीएमान सांगले सोडून दिले let's talk in the assembly म्हणून. There is no talk in the assembly. But what is your advice to CM? There is no talk in the assembly. आम assembly उलोवन चोयले 39 या म्हाका बान भायर मारलो. टॉक आनी खंयचे तेन्ना टॉक करपा जायनासले. आमी अपोज करूं ना तेन्ना आसो ना. आमी सगळे सेम ऑपोजिशनू. टॉक इन द असेंब्ली म्हणून वाय टॉक इन द असेंब्ली. तो हिंग उपास आहा, लोक हिंग सगळे एकठांय. टॉक हियर, गिव डिरेक्टिव्स हियर. हाल कॅबिनेट आहा रातीचे पासून युरीन सांगला तू राती को आपय मरे कॅबिनेट. तुका जाय जाल्यार तुमकां न्हय. नो टॉकिंग इन द असेंब्ली. वी वॉन्ट रिजल्ट्स हियर. वी वॉन्ट रिजल्ट्स बिफोर गोईंग टू द असेंब्ली. आनी लोकांकूय हेंच जाय आनी गोंयच्या लोकांक हेंच जाय. गोंयच्या लोकांक नाका ती असेंब्ली वचून हेंगे तमाशा चलयलो आनी आमकां मागीर उबान भायर उडयलेले. वी डू नॉट वॉन्ट टू फेस दीस एम्बेरसमेंट अगेन एंड अगेन. वी वॉन्ट थिंग्स टू बी रिजल्टेड आउट नाव before the assembly starts and 39A has to be scrapped. नाजा जो movement intensify जातलो वो movement आत भायर वयतलो. आमच्यांनी कांय करपा जावना. people are already hurt. लोकां वाज येयलो. सामान्य लोकां वाज येयलो. आपल्यागे 100-200 स्क्वेअर मिटराचेर कितें बांदता जाल्यार गोंयकारांक त्रास जाला. आनी हेंक व्हड हिंगासून थिंगासून येताय आनी जाय तेच करीताय.